पुणेकर असोसिएशन आम्ही आज मिटिंग केलेली आणि आम्ही ती मिटिंग घालले आता आमचे किस्तोर बाबा तिंगा सोडो और बाकी येयलो सॉफ्ट ड्रिंक करपाक सो इले गाडी घेवन कोण इन्स्पेक्शन येता घरा इन्स्पेक्शन करपाक तेणी सांग कांय खबरच ना आनी कोणा सांगूंक ना ताणें इन्स्पेक्शन येता म्हणून एटलीस्ट लोकांक कोणापा तर जाय नोटीस येवपा जाय कितें तर इन्स्पेक्शन करता म्हाका सांगपा जाय एटलीस्ट वाड्याल कौन्सिलर पण सांगूं जाय कांय खबर ना आमी कांय सांगू ना तेंच्यांनी अरे वाड्याल कौन्सिलर हा तेका तर एटलीस्ट कोण जाय म्हजे पर्सन कोण जाय बाबा इन्स्पेक्शन येता लास्ट टायम अशें केलें ताणें इन्स्पेक्शन आयलें आपण जाय तशी गोरांक मेजलें आनी गेलें आनी तेका लागून ती गोरां मोडून पावलें तेंच्या हेंचेरूच नाय गोरांची येता ना थोडें फुडें तुमी अलाव करता तांकां अलाव करपा ना कशें अलाव करतले आमकां परमिशन घेवपा जाय ना आमी परमिशन दिलें तेंच्यांनी करपा पडटलें तेंच्यानी आपण जाय तशें जबरदस्ती येवन करूंक जायना कित्याक आमी वाड्या वयले लोक आहा हिंगा वाड्या लोक रावता आमी सगळे वाड्या वयले हिंगाच जालेले हिंगाच रावता आमी कितले वर्सां जाले आयज तेंका जावन येवन जाय इन्स्पेक्शन करून कशें करून दितलो आमी दिवपा नाय कित्याक फाटल्या दिसांनी तुमकां खबर आहा थोडी घरां मोडली मुन्सिपालिटीन बोल्डोजर हाडले आनी कितें दे सेड सम हायकोर्ट ऑर्डर ऑर समथींग सो ताणें आमकां आपयल्लें फॉर अवेरनस आनी हें जेन्ना चलतना वी वर जस्ट कमिंग टू एन एंड सडनली वन फिशरमॅन केम एंड टोल्ड की बाबा कितें कोण आयल्यात सरकाराचे लोक इन्स्पेक्शन करपाक सो वी केम वी रश टू द प्लेस एंड वी आस्क्ड देम वॉट इज इट दॅट यू ऑल आर अंडरटेकिंग वॉट इज दीस एक्टिविटी सो ते म्हणपा लागले आमी सम प्रोजेक्ट ऑफ जेटी एंड दे वॉन्ट टू डू इन्स्पेक्शन सो तांकां आमी सांगलें यू आर डुईंग इन्स्पेक्शन हॅव यू टेकन द फिशींग कम्युनिटी द मेन स्टेक होल्डर्स हांगा रावता तांकां इंटू कॉन्फिडन्स आर दे अवेर दे सेड दे आर नॉट अवेर दे हॅव कम विथ द रिक्वेस्ट ऑफ MPT सो वी रिमाइंडेड देम की 8-10 दीस पयलें तुमकां सगळ्यांक खबर आहा खारगोल कंस्ट्रक्शन म्हणटा तेज्या नावशी मरीना हाडूंक सोदतात दे हॅड मूव्ड द बॉम्बे हायकोर्ट फॉर अर्ली क्लियरन्स वीच वॉज डिसमिस्ड आनी तातूंत द एडवोकेट जनरल द AG submitted to the High Court that government will not allow any activity concerning all this coastal regulations till the coastal zone management plan is finalized and approved. हे आम्ही सांगूंक ना हे सरकारान कोर्टाक सांगला द एडवोकेट जनरल हॅज सबमिटेड टू द कोर्ट सो सिन्स this submission has been given there was absolutely no need for GCZMA to have come today to do this because it is I will not say but I am forced to say it will be contempt of court because एका साइडीक सरकारान सांगला आमी कांय एक्टिविटी अंडरटेक करचे ना till CZMP is not finalized आणि हांगा quietly लोकांक कळनासतना some inspection was being undertaken. There, that ultimate goal of MPT, which is turned into MPA, and the government, सगळे मेळुल्ले आसा. They are being controlled by Adani, crony capitalist. ही घरां मोडपाक, so that final goal तांचो is to use it for storing coal or transportation of coal. So naturally, तुमकां याद आसतली 2016 हांगा ड्रेजिंग अंडरटेक केल्या लोकांक सांगनासतना. Once you take dredging, the sand went off. सगळी घरां व्हांवून वचपाची and this fishermen rushed to NGT at Pune and they brought a stay and then afterwards MPT was fined. So इतले झाला असताना you are defying MPT is defying and MPT will not go ahead till there is political तांचे तकले राहत आसा तो आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आयज आमी वालोर दिता हांगासरलो लोकल जो काउन्सिलर आसा Moti Bab, to ailo. He was also there in the awareness program. He also came and he questioned them. He's got a legal status as a people's representative. So today people are aware. आज आमची वरांची आणि पुणेकारांनी बोटकारांची मीटिंग चालू आली ऑफिसान आमच्या मीटिंग चालू आसतना MPT आणि CZMP प्लॅनाचे मनीस येवन हिंगा इन्स्पेक्शन करपा लागले सो आयज तांकां आमी मेळोन सगळ्यांनी विचारलें बाबा हें कितें चालू आहा तुमचें हें कितें चलना हिंगा लोक कोण ना विचारपाक सो तो आमचो CZMPचो मनीस म्हणपा लागलो ऑफिसर बरें आमी आमची मिस्टेक जाली आमी चुकले आयज धेरेफेंत येयली म्हूण
जाल्यार तुमी तुमची इन रायटिंगान तुमची कितें डिमांड आहा ते दियाय आनी तेज उपरांत आमी मागीर कोती इन्स्पेक्शन करतो. सो इतलें जालें. आयज ते येयलोले बरे गेले म्हणजे कितें घेवन गेले आमकां सांग म्हणलें तेणी तुमचे रायटिंगान कितें आहा ते दियाय तेज उपरांत मागीर आमी येवन इन्स्पेक्शन Already spoken, so we are from the Coastal Zone Management Authority. We have come for inspection, and we already had discussion with the people, and we will What type of communicate. inspection of And this? we will communicate all the feelings of the people to our authority. Authority takes it. What